तियात्र तियात्र हें उतर गोंयकारांक नवें न्हय. फाटलीं 100 वर्सां सावन तियात्र चलत आसात. हो नाट्य प्रकार क्रिश्चन समाजांत चड आवडीचो. तियात्र म्हणल्यार लोक सामके पिशे जातात. 1892 वर्सा मुंबय शारांत इटालियन भुरगो नांवाचो एक तियात्र जाल्लो. हो कोंकणींतलो पयलो तियात्र अशें मानतात. लुकासीन बाब रिबेर ह्या गोंयकारान तो आपणेच बरोवन सादर केल्लो. तियात्र ही कोंकणी भाशेलीच खाशेली नाट्यकला. ती हेर भासांनी मेळना. गोंयचे कलेच्या इतिहासाचेर नदर मारली तर तियात्र कित्याचेर आदारून आसा तें कळटा. आदीं गोंयांत गांवांनी परबे वेळार जागर जाताले. ह्या जागरांक माची बी लागीं नाशिल्ली. ते उक्त्या मळार वा मांडार जाताले. जागर पळोवंक गांवचे लोक एकठांय जाताले. जागरान समाजांतल्या वेगवेगळ्या लोकांची सवंगां करताले. जागराक बरप लागनासलें. मनांत येता तें उलोवप. भायर कांतारां आसतालीं. हीं कांतारां मोगाचीं, भाटकाराची टिका करपी पूण विनोदी आसतालीं. ह्या जागराचें बदललेलें एक रूप म्हणल्यार तियात्र. देखून गोंय हें तियात्राचें कुळार. नाटकाच्या भागांक अंक म्हणटात. तशें तियात्राच्या भागांक पड्डे म्हणटात. तियात्राक चडांत चड 7 पड्डे आसतात. तियात्राचे 2 मुखेल भाग करतात. पयल्या भागांत 4 पड्डे आनी दुसऱ्या भागांत 3 पड्डे. 4 पड्ड्या उपरांत मध्यंतर जाता. दर एका पड्ड्याक 2 वा 3 देखाव आसतात. तियात्राचें खाशेल्लें आंग म्हणल्यार कांतारां. दर एक पड्डो सोंपले उपरांत हीं कांतारां गायतात. कांतार गायतल्याक कांतारिस्त म्हणटात. हीं कांतारां वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर रचिल्लीं आसतात. तियात्राच्या कथानकाक आनी गायतात त्या कांतारांक कसलोच संबंद आसना. कांय कांतारां चालू घडणुकांचेर रचिल्लीं आसतात तर कांय निबर टिका करपी आसतात. विनोदी कांतारां तर प्रेक्षकांक खूब आवडटात. 2 कांतारिस्त गायतात त्या कांतारांक डुएट म्हणटात. तर 3 कांतारिस्त गायतात ताका ट्रियो म्हणटात. बँड हें तियात्राचो जीव. बँड नासतना तियात्र मात लेगीत सोबना. तियात्राक आरंभ करचे पयलीं बँड वाजोवन प्रेक्षकांक येवकार दितात. दर एका कांतारांक बँड साथ दिता. गावपी बँडाच्या सुरा तालार आपलें कांतार गायता. बँडाच्या वाजपाचेर तियात्र बरो जालो काय वायट हें ठरता. हालीं तियात्रांत खूब बदल जाल्लो दिसता. आतांच्या तियात्रांनी कथानकाक चड म्हत्व दितात. तियात्राच्या कथानकाक सोबसारकी माची, पड्डे हांचो वापर जाता. तशेंच बरी उजवाडां येवजण करतात. आयची तरणी पिळगी आपखोशेन तियात्रांत सवंगां करूंक लागल्या. आयज पयलीं परस चड चलयो तियात्रांनी कामां करतना दिसतात. हालीं बरे तियात्र करपी खूब पंगड तयार जाल्यात. ते आपले तियात्र देशांत तशेंच विदेशांत सादर करतात. जाग्यार तियात्रांच्यो सर्ती लेगीत जातात.